ममता बॅनर्जी कितें उलयता तें कितपत सिरियस घेवप हाचेर आसा। तिचें अस्तित्व स्वता प्रशांत किशोराचेर आदारीत आसा। टीएमसी राष्ट्रीय पक्ष जावपाक 6% वोटींग जाय म्हण गोंयांत आसा असो आम आदमी पक्षाचें म्हणणें आसा। आरडेक्सको खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। ममता बॅनर्जी कितें म्हणटा तें कितलें सिरियस घेवप हेंय आसा, कित्याक तिचें अस्तित्व म्हाका दिसता फक्त प्रशांत किशोराक लागून आसा, नाजाल्यार तिचें बेंगालानूय अस्तित्व नाशिल्लें। सो ती प्रशांत किशोराचेर डिपेंड जावन आमकां सांगता। वेरेज आम आदमी पार्टीचो आयज विस्तार तुमी पंजाबान पळयात, गोंयान पळयात और उत्तराखंड पळयात, सगळी कडेन आयज आम आदमी पार्टीचो विस्तार आसा। सो आम आदमी पार्टीक जो प्रतिसाद मेळटा तें पळोवन खंय तरी ह्यो पार्ट्यो आतां पॅराशूट पॉलिटिक्स करतात गोंयान येवन, मात तातूंत कांयच फरक पडचो ना। टीएमसी ही फक्त म्हाका दिसता नॅशनल पार्टी म्हणून जावपाक खंय तरी ते 6% वोट्स जाय ताका लागून गोंयान आयिल्ली आसा आनी कांयच ना। आज तुम्ही पळयल्यार आज आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी आसा जी राजकारण लोकांक बरोबर घेवन करतात। आमी आमदार विकते आनी घेवपाचे त्या राजकारण ते असलें राजकारण करना। आज आमचो जी पयलीं म्हळ्यार आमी लोकां भितर वचून तांचे मुद्दे समजता, त्या मुद्द्याचें सोल्युशन दिता आनी आज लोकांच्यानूच हे मुद्दे वयर येता, लोकांच्यानूच आमचे लिडर तयार जाता, आमचे बूथ ऑर्गनायझेशन तयार जाता। तर हें आमचें राजकारण, हें सोडून आमकां दुसरें राजकारण आमदार विकते घेवपाचें राजकारण कळना।